नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मांडलो 26,855 कोटीचो अर्थसंकल्प। आर्थीक वर्सात 13.87% उदरगतीच्या दरान दरदोई उत्पन्न 7.64 लाखां मेरेन वाडपाची आस्त। बजेट फक्त नांवा खातीर मुखेलमंत्र्यान केल्ल्या पोकळ घोशणा। गेल्या वर्साच्या बजेटाची जावंक ना अंमलबजावणी, विरोधकांचो फारपेट। पळोवणी करिनासतना हडफडे पंचायतीन कसो दिलो अहवाल। विजय सरदेसायाचो प्रश्न, चवकशेचे मंत्री माविन गुदिन्होचो आदेश। सचिवांची पंचायतींतली हाजेरी तपासपा खातीर बायोमेट्रीक, मंत्री माविन गुदिन्होचे विधानसभेत आश्वासन। व्हायरल जाल्ले ऑडियो क्लिप हे राजकीय षडयंत्र आसूं शकता काय ना हे विशीं तुमकां सांगतलो येवपी काळ, सांगता मंत्री गोविंद गावडे। म्हज्या सगळ्या संस्थेचो वेवहार पारदर्शक, प्रतिमा पेड्ड्यार करपाकूच उटा संघटनेच्या वांगड्यांनी म्हजेर केल्यात आरोप, म्हणटा सभापती रमेश तवडकार। आनी आतां खबरो विस्तारांत। हडफडे एका बायलेच्या जाग्यांतल्यान कोणी तरी दादागिरी करून रस्तो व्हेला। ह्या विशीं तिणें कागाळूय केल्ली। पंचायतीन पळोवणी करता अशें सांगिल्लें, खरेपणी पळोवणी जालीच ना। पूण पळोवणेचो अहवाल आयलो ताचेर तुमी कारवाय करतले काय ना जाल्यार आमी कायदो हातीन घेता अशी शिटकावणी विजय सरदेसायान दिल्ली। हातूंत लक्ष घालून चवकशेचो आदेश दिता अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन विधानसभेत दिलें। She had complained to the Panchayat of Harpora saying that somebody is constructing a road in her property with Dadagiri. The person is from Delhi, perhaps has some influence here. They also approached your office. You have given me a reply saying that an inspection was done on 17th. She has filed a complaint that there was no inspection done. On the 18th, she waited there. No inspection was done. And here there is a false report filed, and it's the subject matter of the proceedings of the House today, that an inspection report is submitted when no inspection has been carried out. Now what action you are taking against this secretary? Are you suspending him just because I've raised this issue now, or you are making an inquiry on him? I want a categorical assurance on this. Because sir, obviously I'll have to order an inquiry. Inquiry केल बगर कशें करतलो? Inquiry करून ना गोंयकारांक प्रोटेक्ट कर, दिल्ली वाल्याक न्ही. She's a just one girl. Speaker sir. And otherwise हांव तुका सांगता, जर तुमी जर कोन्ना जाल्यार our party will take the lead and take law into hands. Yes. Remove that road. विजय साहेब, तुका ऑल्टरनेटिव्ह दिता. उत्तर दिवं दी. Speaker sir, हितून हांव फुल एन्क्वायरी ऑर्डर करता आनी तो कितें सांगता तें खोटें आसपाना चड करून. I will take action accordingly. पंचायत सचिवांचे दाणी मारपाचे प्रकार वाडल्यात। तांची पंचायतींतली हाजेरी तपासपा खातीर बायोमेट्रीक मशीन बसयतले अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन विधानसभेत दिलें। मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान ह्या विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो। Whether the government is aware that many village panchayat secretaries are not punctual on their duty, thereby causing inconvenience to the public. Because sir, म्हाका जे आन्सर दिल्ले आसा भितर 184 आउट ऑफ 184 फक्त 11 पंचायत सेक्रेटरी गैरहजर आसता अशी कंप्लेंट आसा। म्हाका विचारपाचें आसा स्पीकर सर की खंयची मेथडॉलॉजी वापरता हांकां हेंचे अटेंडन्स चेक करपाक लागून? स्पीकर सर, मान्य प्रेमन शेट एक बरो प्रश्न मांडलेलो आसा आनी हो सगळ्यांक लागू जाता। हांव मान्य करता तो कितें सांगता तें सारकें। सेक्रेटरी सारके टायमार वचना, इन्स्पेक्शनाक गेला म्हूण सांगता आनी गायब जाता। आनी जे मॅन्डेटरी आहा एक्चुअली वर्सा 3 पाटी BDOन वचोन इन्स्पेक्शन करपा जाय, फॉर्मली तेणी रिपोर्ट दिवपा जाय, सरप्रायज इन्स्पेक्शन हेंय जायना। आय जस्ट रिसंटली पुल्ड देम अप। हांव आनिकूय हें स्ट्रिंजंट करता आनी एक दुसरी एट डेप्युटी डायरेक्टर लेवल कंपल्सरी आनी म्हाका ते रिपोर्ट येवपा जाय हें हांव करता टू सी दॅट दे रिपोर्ट इन टायम। बायोमेट्रिक्सूय हाडटा
पूण तेच बरोबर म्हाका हावजान आनीक तें सगळ्यां कडेन एश्युरन्स जाय जेन्ना हांव खऱ्या अर्थान एरिंग सेक्रेटरीज इल्लिगल जे काम करता जेन्ना हांव तांकां सस्पेंड करपाक सोदतलो जेन्ना हांव तेंचेर एक्शन घेतलो जेन्ना हांव तेंचे ट्रान्सफर करतलो मान्य आमदारान आनी बाकीचे आमदारान कोणें रिक्वेस्ट घेवन येवपा जायना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत 26,855 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प मांडलो. आर्थीक वर्सा 13.87% उदरगतीच्या दरान दरडोई उत्पन्न 7.64 लाख रुपया मेरेन वाडपाची आस्त हातून उक्तायल्या. घोषणा टाळून सध्याचे स्थितीत गरजेच्या सुविधांचेर भर दिवपाचो यत्न मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अर्थसंकल्पात केला. दरेका मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर आमदारांक 40 कोटींच्या खासा निधीची वेगळी तजवीज केल्या. भलायकी क्षेत्रासयत भौशीक बांदकाम वीज सुदारणा आणि रोजगार निर्मितीचेर भर दिला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार अर्थसंकल्पातलो 30% निधी बायलांच्या उदरगतीचेर खर्च जातलो. पुराय आरोग्य क्षेत्राक 2,121.86 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद केल्या. गोवा मेडिकल कॉलेज सभापती महाशय, गोवा मेडिकल कॉलेजी खातीर 890 कोटी महसूल आणि 181 कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचर मेळून 1,071 कोटीचे नियोजन केला. ह्या वर्सा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा खातीर 74 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, MSME क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासा खातीर केंद्र सरकाराचो वर्ल्ड बँक फंडेड रॅम्प प्रोग्राम आमी राज्यात चालीक लायतले. MSME हांगा त्यांच्या सगळ्यो सेवा खातीर येवजण्या खातीर तशेंच ऑनलायन वाद निवारणा खातीर मदत करपाक आनी आदर दिवपाक ताणें ताका ग्रीनिंग उपक्रम, जेंडर इन्क्लुजन, क्षमता निर्माण आणि प्रशिक्षण वरवीं रॅम्प कार्यावळी वरवीं बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटरची पुरवण करपाचोय प्रस्ताव आसा. फुडल्या 4 वर्सां भितर 262 कोटीची SIP निर्माण जातली. तातूंत राज्याचो निवेश 42 कोटी आसतलो. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटा खातीर अंदूच्या बजेटात 154 कोटीची तरतूद आसा. सभापती महोदय, गोवा स्टार्टअप पॉलिसी अंतर्गत विविध योजना चालीक लावन एक सर्वसमावेशक धोरण फुडें व्हरून गोंय राज्य देशाचें क्रिएटिव्ह कॅपिटल करपाचोय आमचो हावेस आसा. त्याच धर्तीचेर डिजिटल नोमॅड फ्रेंडली वातावरण निर्माण करून प्रोफेशनल्स एंड स्टार्टअप गोंयांतल्यान काम करपाक प्रोत्साहीत करपाचो आमचो यत्न आसा. गोंयच्या जनतेक फुकट इंटरनेट सेवा दिवपा खातीर आमी 100+ वायफाय हॉटस्पॉट निर्माण करपाच्या प्रक्रियेत आसा. शिक्षण क्षेत्रात पूर्ण गंभीरतेन म्हजें सरकार महत्व दिता आनी त्या नदरेन ह्या वर्सा 3,243 कोटीची भरीव आर्थीक तरतूद हांवें केल्या. सभापती महोदय, आयचें जग खूब झपाट्यान बदलत आसा आनी आमची शिक्षण प्रणाली ही ह्या बदलाक पूरक आसपाक गरजेचें आसा. माणकुल्या भुरग्यांचेर बुजाचेर आसपी दप्तर आनी अभ्यासाचो भार उणो करून काल सुसंगत, प्रगत आनी आनंददायी शिक्षण प्रणाली चालीक लावपाक म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा. प्रत्येक विद्यार्थ्याची आवड, क्षमता आनी कौशल्य हाका योग्य चालना दिवपाक शिक्षण प्रणाली देशाच्या नव्या शैक्षणीक धोरणात अभिप्रेत आसा. ह्याच दिशेन गोंय नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीची अंमलबजावणीत देशात अग्रेसर आसा ही आमकां अभिमानाची गजाल आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अर्थसंकल्पात नगर नियोजन खात्याक 37, गृह खात्या खातीर 1226, भूंय सर्वेक्षणाक 40, पर्यटनाक 255, म्युझियमाक 15, विज्ञान तंत्रज्ञानाक 209, उजो पालोवपी दळाक 130 आणि GMCक 2,071 कोटी रुपयांची तजवीज केली. तशीच GADक 166, बांदोडकार समाधी खातीर 10 कोटी, भलायकी सेवेक 838 आणि भौशीक बांदकाम खात्याक 2,976 कोटी रुपयांची तजवीज केल्या. कृषी क्षेत्र सरकाराच्या प्राथमिकतेचे अग्रेसर आसा आणि त्याच कारणान हांवें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा खातीर 259 कोटीची भरीव तरतूद केल्या. सभापती महोदय, असिस्टंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द व्हेजिटेबल बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्ट्रोक इंडिव्हिज्युअल ही येवजणे खाला पात्र भाजी लागवड गटाक व व्यक्तीक मेळपी वन टायम असिस्टंट दर हेक्टराक 80,000 वयल्यान हेक्टराक 1 लाख रुपया दिवपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या फायनान्शियल इयर 24-25 ह्या वर्सा 50 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, भारत सरकारच्या नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डच्या अर्थसहाय्यान गोंयाच्या काजू पिकाचे प्री प्रोडक्शन अँड प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मॅनेजमेंट अँड व्हॅल्यू एडिशन अँड लॉजिस्टीक, मार्केटिंग अँड ब्रँडिंग हाचो आस्पाव करून कॅश्यू क्लस्टर डेव्हलपमेंटचो प्रस्ताव आसा. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा खातीर 553 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोंयच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक
23 वर्साच्या स्पेशल ऑलिम्पिक संवसारीक खेळात बर्लिन भारताचें प्रतिनिधित्व केलें. थंय आमी वेगवेगळ्या खेळात 19 पदकां जिखल्यात अशें ह्या सभागृहाक कळोवपाक म्हाका अभिमान दिसता. आनी ह्या खेळगड्याक आमी भरीव आर्थीक मदतूय वितरीत केल्या हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. सभापती महाशय, प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाच्या खाला मुळावी बांदावळ प्रकल्प विकसीत करपा खातीर काम हातात घेतलें, जी उल्लेख केल्ल्या वाठाराच्या सामाजीक आर्थीक उदरगती खातीर उदरगत तूट वळखून घेतिल्ल्या वाठारांनी समुदाय संपत्ती थारतली. सभापती महाशय, ह्या वर्सा सावन अल्पसंख्यांक, मागासवर्गीय आनी ट्रायबल जनते मेरेन कल्याणकारी योजना पावोवपाक विविध महामंडळांक कार्यव्याप्ती वाडोवपाच्या नदरेन बळकश्टी करपाचें आमी थारायलां. TCP डिपार्टमेंटा खातीर आर्थीक तरतूद 37 कोटीची आसा. बिल्डिंग प्लॅन एप्रुवल मॅनेजमेंट सिस्टमची व्याप्ती सगळ्या प्रकारच्या इमारती खातीर वाडयतले असो प्रस्ताव हांव मांडटा. तशेंच लँड रेव्हेन्यू कोड खाला रुपांतर अर्जाची शिफारस ऑनलायन मोड वरवीं दितले. गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलरायझेशन 210 भितर आवश्यक ते बदल करून तशेंच आर्थीकदृष्ट्या कमकुवत क्षेत्राच्या विकासा खातीर योजना आखून गांवगिऱ्या वाठारांनी लँड डेव्हलपमेंट सुनिश्चित करपाचेर आमी भर दितले. टुरिजम डिपार्टमेंटा खातीर हांवें 255 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान डिजिटल एडवर्टायझिंग स्क्रीन पॅनल्स इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द सोशल मेसेज प्रमोशन अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन हिंटरलँड गोवन कल्चर अँड हेरिटेज कमर्शियल एडवर्टायजमेंट तसेच कलेक्शन ऑफ द टुरिस्ट स्टॅटिस्टिक्स ऑन अ रियल टायम बेसीस आणि ह्या माहितीची निरंतर नियाळ पर्यटन खात्याक मेळचो हाच्या खातीर मास्टर सर्विसीस एग्रीमेंट केला. गोंयांत येवपी पर्यटकाक सुलभ सुविधा मेळपाच्या नदरेन म्हज्या सरकारान होमस्टे, बेड अँड ब्रेकफास्ट पॉलिसी आणि कॅरावान टुरिजम पॉलिसी चालीक लायल्यात. प्रचलित पर्यटन स्थळां आणि गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटनाक चालना दिवपाचो हो निर्णय उपयोगी थारतलो. बजेट फकत नांवा खातीर जाता. गेल्या वर्साच्या बजेटाची अंमलबजावणी आजून जावंक ना. अंदूय मुखेलमंत्र्यान बजेटा वेळार पोकळ घोशणा केल्यात म्हणून विरोधकांनी उतरांचे फार पेटयल्या. केल्ल्यो घोशणा लागू जाता वा ना ते पळोवचें पडटलें असो तोमणो विरोधकांनी मारला. बजेट ताणें भाशण बरें कोंकणीन बरे भशेन दिलां, ऑर्रात दिलां, पूण तातूंत खूब रिसायकल्ड प्रॉमिसीस आहा, रिसायकल्ड अनाउन्समेंट्स. गेल्या वर्सा केल्ले तेच अनाउन्समेंट परते केले, पूण बरे भशेन केले, बरी कोंकणी मुवी केल्या. ह्या वर्सात नवीन काय मेळना. आनीक थोड्यो वस्तू बऱ्यो केल्या, लायक आमच्या मतदारसंघात ताणें म्हणलां की फातर्डा पुलीस स्टेशन जातलें, पुलीस क्वॉर्टर्स जातले. वी हॅव बीन फॉलोइंग अप ऑन इट. सो ही सेड आय वेलकम इट. रवींद्र केळकार आनीक मनोज सरदेसायाची 100th बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन्स करतले. गूड, कित्याक कोंकणी गोंयकारपण, ओपिनियन पोलाचेर लिडर तांचे खातीर. आनीक रवींद्र केळकार म्हणटा तो सगळ्यांत पयलो ज्ञानपीठ गोंयचो, पयलो साहित्य अकादमी, पद्मभूषण असल्या मनशाक हें करूंकूच जाय, रिकॉग्नायज करता. इट्स अ गूड थिंग दॅट ही इज डन. तें सोडून ताणें फिगर्स जे दिल्या, चड करून GSTPचे फिगर्स आनीक जे ग्रोथ रेटीचे फिगर्स दिल्या, 13% ग्रोथ रेट सांगता, when actually the figures are 7%. So I think these figures have been fudged. Second, they is very clearly saying this is a revenue surplus budget. Last year it was a revenue deficit budget. How it became revenue surplus? खंयच्यान revenue आयलो? मायनिंग काय सुरवात जावंक ना, जाल्यार सरप्लस कसो जाता? हाजो विस्तारान हांव फाल्यां उलयतां हाजेर. कन्सिडरेशन स्टेज आय वील स्पीक. बजेट जेन्ना हांव एंट्री मारल्या तेन्नाच सांगलेलें की बजेट जो आसा तो बदूच आसा म्हणून. कित्याक आतां तितून दिसता की खुबश्यो ज्यो स्किम्स आसा जावं आनी कितें आसा ती अनावन्स करता, पण ग्रावंड रिलेटेड ते स्किमीच ना. म्हणल्यार जेंकां बजेट एलोकेशन जावपाक जाय तेंकां खंय ना खंय तें चालू जावपाक जाय. हें चालू जावपाचें ना. फॉर एग्जाम्पल एक बारीकशें उदाहरण सांगता. बाकीचे जे आसा ते आमी बजेट जेन्ना स्पीच आसतलें तेन्ना सांगता, बट एक उदाहरण सांगता. तो म्हणजे एम्ब्युलन्सीचो, एनिमल एम्ब्युलन्स म्हणटा ती आजून पर्यंत इम्प्लिमेंटूच जाल्ली ना. एवरी टायम म्हणटा कन्सेंट गेला, हें गेला, तें गेला, वर्स वयता, 2 वर्सां वयता, 3 वर्सां वयता, 4 वर्सां, टर्म कवर जाता. मात तें दाखोवपाक आनी लॉन्च. मडगांव कोंकण रेल्वे आणि RPF पुलिसांनी तामिळनाडूच्या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक 3 किलो गांजा सयत अटक केली.
ह्या तरणाट्याक कोकण रेल्वेच्या सब प्लॅटफॉर्मा वयल्यान अटक केल्या. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो तरणाटो फाटले दीस गोंयांत आशिल्लो. विक्रेत्या वेळार ताका अटक केल्या तशेंच ताचे कडल्यान 3 किलो गांजा जप्त केला. कोकण रेल्वे आनीक RPF ह्या पुलिसांन संयुक्त केल्ल्या एक कारवाये भितर आज दनपारां मोरू गुरुराज दिनेश ह्या तामिळनाडूच्या 26 वर्षीय भुरग्याक 3 किलो गांजा सयत अटक केली. हाका कोकण रेल्वेच्या 6 नंबर प्लॅटफॉर्मा वयल्यान अटक केली. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो जो मोरू गुरुराज दिनेश आसा हो फाटले कांय दिसा साकून गोंयांत आशिल्लो आनी आज तो आपलो जो ड्रग्स आसा तो विकपाक आयिल्लो आनी गिरायकाच्या प्रतीक्षेत आसतना ताका पुलिसांनी सापळो लावन अटक केल्ली आसा. ह्या गांजाची किंमत आसा ती इंटरनॅशनल मार्केटांत 3 लाख अशी सांगिल्ली आसा. ही सगळी कारवाई कोकण रेल्वेचो PI सुनील गुडलर आनीक विनोद RPFचो PI विनोद मिश्रा हांच्या मार्गदर्शना खातीर जाल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मुर्तडकार. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.